नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो विकार पळोवया. आयच्यो मुखेल खबरो. सर्वसमावेशक आणि पारदर्शक सरकाराची संवसाराक गरज. प्रधानमंत्र्यांचे दुबईच्या संसारिक सरकार संमेलनात संबोधन. संयुक्त अरब अमिरातचे उपराष्ट्रपती आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची द्विपक्षीय बसका. व्यापार, गुंतवणूक, शिक्षण आणि उद्योग विषयाचेर जाली भासाभास. जलवायू परिवर्तनाची समस्या ना करपा खातीर प्रतिबद्ध जाऊया. प्रधानमंत्र्यांचे आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा समितीच्या संमेलनात आव्हान. भारतीय जनता पक्ष येवपी लोकसभा वेंचणुकेत स्वबळाचेर 317 परस चड सुवातो जिखपाचो मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायलो हावेस. भारतीय जनता पक्षान राज्यसभे खातीरचे उमेदवार केले जाहीर. जाल्यार सोनिया गांधी राजस्थानच्यान आसतल्यो काँग्रेसच्यो उमेदवार. 27 फेब्रुवारीक जातले राज्यसभे खातीर 15 राज्यांनी मतदान. आनी आतां खबरो विस्तारान. दुबयत सुरू आशिल्ल्या संवसारीक सरकार शिखर संमेलनात आयज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संबोधित केलें. ह्या संमेलनांतल्यान घेतिल्ले निर्णय पुराय संवसाराक मार्गदर्शन करतले अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संबोधनात सांगलें. सुशासनाच्या वाटेन भारत कशा पद्धतीन मुखार सरला हाचेर लेगीत प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांतल्यान उजवाड घालो. संवसारीक सरकार संमेलन हें सरकाराच्या प्रक्रिया कडेन आनी नीती कडेन जोडिल्लें संमेलन आसा. आयच्या परिस्थितीत सर्वसमावेशक आणि पारदर्शक सरकाराची संवसाराक गरज आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संबोधनात सांगलें. पर्यावरणा सयत तरेकवार आव्हानाक गंभीरतायेन घेवपाचो उलो प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळार मारलो. आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो इंक्लूसिव हो, जो सबको साथ लेकर चले. आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो स्मार्ट हो, जो टेक्नोलॉजी को बड़े बदलाव का माध्यम बनाए. आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो क्लीन हो, जो करप्शन से दूर हो, जो ट्रांसपेरेंट हो. आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो ग्रीन हो, जो पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों को लेकर गंभीर हो. आज विश्व को आवश्यकता है ऐसी सरकारों की जो ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ जस्टिस, ईज ऑफ मोबिलिटी, ईज ऑफ इनोवेशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अपनी प्राथमिकता बनाकर चले. सबका साथ सबका विश्वास ह्या तत्वाचेर सरकार चलता आणि ह्या तत्वाच्या माध्यमांतल्यान सरकाराच्यो दर एक येवजण्यो निमाण्या मनशा मेरेन पावतल्यो हें निश्चित जाता अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या संमेलनात संबोधित करतना सांगलें. कई एक्सपर्ट्स को सुनते हैं कि कोविड के बाद दुनिया भर में सरकारों पर भरोसा कम हुआ है, लेकिन भारत में हमने एकदम विपरीत अनुभव देखा. बीते वर्षों में भारत सरकार पर देश के लोगों का भरोसा और मजबूत हुआ है. लोगों को हमारी सरकार के इंटेंट और कमिटमेंट दोनों पर पूरा भरोसा है. यह कैसे हुआ? क्योंकि हमने गवर्नेंस में जन भावनाओं को प्राथमिकता दी है. हम देशवासियों की जरूरत के प्रति संवेदनशील है. हमने लोगों की जरूरतों और लोगों के सपनों दोनों को पूरा करना पर ध्यान दिया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज संयुक्त अरब अमिरात देशाचे उपराष्ट्रपती शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम हांच्या वांगडा द्विपक्षीय बसका केली। ह्या बसकेत विदेश व्यवहार मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल हाजीर आशिल्ले। दोनूय देशांमधले द्विपक्षीय संबंध अधिक घटमूट करपाविशींची भासाभास ह्या बसकेत जाली। दोन्ही देशांमधले व्यापार आणि गुंतवणूक, उद्योग, शिक्षण आणि दोन्ही देशांमधल्या लोकांमधले संबंध ह्या मुद्द्याचेर लेगीत ह्या द्विपक्षीय बसकेत खोलायेन चर्चा जाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि संयुक्त अरब अमिरातचे उपराष्ट्रपती शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम हांणी जबल अली हांगासर भारत मार्टाचो बुनयादी फातर बसयलो। भारत मार्ट हो भारतीय व्यावसायिकां खातीर मुखेल बाजारपेठ जावन आसा। जबल अली धक्क्याच्या माध्यमांतल्यान भारतीय उत्पादनां संवसारांतल्या बाजारांत पावोवपाक आता सोपे जातलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज अबू धाबी हांगासर पहिल्या हिंदू देवळाचे म्हळ्यारच स्वामीनारायण मंदिराचे उक्तावण करतात। ह्या देवळा खातीर लागपी फातर राजस्थानांतल्या बलवा भागांतल्यान वापरला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा समितीच्या मंत्रीस्तरीय बसकेक आयज संबोधित केलें। आभासी माध्यमांतल्यान संबोधित करतना जलवायू परिवर्तनाची समस्या ना करपा खातीर आनी प्रतिबद्ध आसात अशें सांगलें। भारतात ही समस्या ना करपा खातीर उखलिल्ल्या पावलांची म्हायती लेगीत प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांतल्यान दिली। India is home to 17% of the global population. We are running some of the world's largest energy access initiatives. Yet, our carbon emissions account for only 4% of the global total. However, we are firmly committed to combating climate change. Ours is a collective and proactive approach. India has already led initiatives such as the International Solar Alliance. Our mission life focuses on pro-planet lifestyle choice for a collective impact. Reduce, reuse and recycle is a part of India's traditional way of life. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आपल्या राजस्थान भोंवडेर डूंगरपूर हांगा आयोजित लखपती दीदी संमेलनात वांटो घेतलो। ह्या कार्यावळीक व्हडा प्रमाणात अनुसूचित जमातींतल्या आप वावुरपी गटांनी वांटो घेतिल्लो। ह्या वेळार उलयतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी बायलां मदीं शिक्षण आनी कुशळटाय उदरगतीक उर्बा दिवपाची गरज आसा अशें सांगलें। हाका लागून देशाच्या तशेंच संवसारीक उदरगतीत बायलां सम प्रमाणात भागीदार थारतलीं अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। प्राय गरीब व्यक्ति विशेषकर महिलाओं के क्रेडिट या लोन मिलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था। ये खुशी की बात है कि महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर राजस्थान सरकार इस समस्या का समाधान निकाल रही है। स्वयं सहायता समूह न केवल वर्किंग कैपिटल प्रदान करने का काम कर रही है, बल्कि ह्यूमन कैपिटल और सोशल कैपिटल बनाने में भी सराहनीय काम कर रही है। मुझे बताया गया है कि महिलाओं के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार निःशुल्क सैनिटरी पैड का वितरण कर रही है। इस विवेकशील, प्रगतिशील एवं संवेदनशील कदम के लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। आणि आता खबरापत्रान घेऊया एक लहानसाच विसव। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल। या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लय हांणी आयज राज्यांतल्या 160 कर्करोग दुयेंतींक राज्यपाल विवेकाधिकार निधींतल्यान अधिक मजतीचें वांटप केलें। राजभवनांतल्या दरबार सभाघरांत आयोजीत कार्यावळींत आमदार दिगंबर कामत, राज्यपालांचे सचिव MRM राव, राज्यपालांचे अतिरिक्त सचिव संजीव गावस देसाय हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार राज्यपालांची घरकान्न रीता पिल्लय लेगीत हाजीर आशिल्ल्यो।
patient as well as dialysis patient, 25,000 rupees each giving. Now more than 2,000 people we are distributed. Today 160 patients are given. So in a way Rajbhavan is, always we are visiting the villages and giving it. Now that visit is over. That is why today 67 patients we have distributed, and others will be through Tahsildar in their houses it will reach. It's a wonderful scheme, because instead of coming Rajbhavan and giving application, nothing is there. The local MLA or responsible persons, they are giving the list and we are doing it. It is presumed to be bona fide and we are doing it. And village visit also, we realize the feeling of the pathetic condition in certain areas. So we are giving more and more attention there. यावेळार उलयतना आमदार दिगंबर कामत हांणी दुयेंतींच्या घरच्यांचेर आर्थीक ताण उणो करपा खातीर राजभवनाच्या वतीन ह्या दुयेंती खातीर ही मजत पावता हाचेर समाधान उक्तायलें. कॅन्सर, किडनी डायलिसीस ही अशी दुयेंसां आसात ज्या दुयेंसांतल्यान संवसार उद्ध्वस्त जाता. कितलेय पयशे हाडले, कितेंय केलें, पूण पयशे पावपाक शकना. आणि प्रत्येकाचे लिमीट असता. आज समाजा भितर कोण सोयरे हे ते आता कोण असल्या वेळाचेर कोण कोणाक कळना. ही सत्य परिस्थिती आमी समाजात पळयल्या. पूण अशा वेळाचेर एक मनीस तुमच्या सगळ्यांच्यो वेदना कमी करपाचो प्रयत्न करता, तो म्हणजे गोंय राज्याचो गव्हर्नर बा पी श्रीधरन पिल्ले. हे हाजे पयलीं गोंयांत केन्नाच जालें ना. हांव 30 वर्सां आमदार म्हणून आसा. 30 years I am in the Legislative Assembly of Goa. I have seen many models. This is a small. राज्यपाल पी श्रीधरन पिल्लय हांणी गोंयच्या पारंपारीक कावी कलेच्या समृद्धी खातीर सामुहीक यत्न करपाचो उलो मारला. राजभवनाचेर आयोजित कावी कला कार्यशाळेच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार राज्यपाल उलयताले. ह्या वेळार तांची घरकान्न के रिटा श्रीधरन पिल्लय ह्यो हाजीर आशिल्ल्यो. तशेंच मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, राज्यपालांचे सचिव MRM राव, राज्यपालांचे OSD मिहीर वर्धन, इतिहासकार संजीव सरदेसाय तशेंच कावी कलाकार सागर नाईक मुळे हाजीर आशिल्ले. येवपी लोकसभा वेंचणुकेत भारतीय जनता पक्ष 370 सुवातीचेर जैतिवंत जातलो. तशेंच NDA गठबंधन म्हणल्यारच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी 400 परस चड सुवातीचेर जैत जोडटली अशी आस्त मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज उत्तर गोंय भाजपा वेंचणूक कार्यालयाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार उक्तायली. ह्या वेळार राज्यसभा खासदार आणि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. निश्चितच तुमचो मोग, तुमचो प्रेम भारतीय जनता पार्टीचेर आसा, म्हाजेर आसा, मोदीजीचेर आसा, भाऊचेर आसा, सगळ्यांचेर तुमचो मोग आसा. तो परत एकदा सिद्ध करपा खातीर आमी जितक्या नेटात काम करपाक जाय त्या नेटात सगळे जाण परत एकदा कामाक लागतले. आमकां परत एकदा दाखोवन दिवपाक जाय की हांगासर कमळ आमकां फुलोवपाक जाय. आणि हे सगळे सांगता आसतना आमी म्हणटा की 400 पार करता आसतना वेगवेगळ्यो गजाली आमी सगळ्यांनी केल्या. मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल नवनिर्माण भारत घडयता आसतना, आत्मनिर्भर भारत करता आसतना, स्वयंपूर्ण गोंय करता आसतना वेगवेगळ्यो गजाली आमी सगळ्यांनी केल्या. माननीय मोदीजी विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न आमकां दाखयता. विकसित भारत, विकसित गोंय करता आसतना आमची सगळ्यांची ताकद, पूर्ण ताकद परत एकदा भारतीय जनता पार्टीच्या फाटल्यान लावपाक जाय. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल दक्षिण गोंयच्या भारतीय जनता पक्षाच्या वेंचणूक कार्यालयाचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार राज्यसभेचे खासदार आणि गोंय भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, भाजपाचे गोंय वेंचणूक प्रभारी आशिष सूद, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, आमदार दाजी साळकार, उल्हास तुयेकर, संकल्प बांबोडकर, दिगंबर कामत आणि हेर भाजपाचे वडील फुडारी हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना काँग्रेस पक्षाचेर टिका करीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी फक्त भाजपाचे डबल इंजिन सरकार देशाक उदरगतीच्या वाटेन व्हरपाक शकता अशें सांगलें. या फावटी माननीय मोदीजी परत एकदा प्रधानमंत्री करपा खातीर साऊथ गोंयांतल्यान कमळ फुलपाक जाय. म्हाका निश्चित खात्री आसा, म्हाका विश्वास आसा, म्हणजे फोंड्यापासून मार्मागोवा पर्यंत आणि सांग्यापासून काणकोण पर्यंत मडगांवांतल्या सालसेतीतल्या लोकांचेर म्हाजो विश्वास आसा. सालसेतीत हांव पुराय जेन्ना भोंवता आणि पुराय फाटले फावटीच्या मोदीजीच्या सभेक पळयलें, सगळ्यांनी सांगला ना, मोदीजी परत एकदा प्रधानमंत्री जावपाक जाय हे आमी निश्चितच ठरयला. आमी सगळे जाण तुमच्या बरोबर आसा, कारण ज्या पद्धतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ज्या पद्धतीचो ह्युमन डेव्हलपमेंट
गोंयांत केला तो हाज्या पयलीं केन्नाच जावं नाशिल्लो आनी तो हाज्याय फुडें आमी म्हणटा की चुकून सुद्दां काँग्रेस हो केन्नाच करपाक शकना. फक्त जर कोण करपाक शकता आसत जाल्यार डबल इंजिनचेच सरकार करपाक शकता आनी परत एकदा डबल इंजिन सरकार हाडपा खातीर हांगासर आमी म्हणटा दक्षिण गोंयांतल्यान भारतीय जनता पार्टी निवडून येवप गरजेचें आसा. छत्रपती शिवाजी महाराज राज्याभिषेकाची 350 वर्सां मनोवपी सुवाळो 18 आनी 19 तारखेक दिवचले आनी परवरे आयोजीत जातलो. ही कार्यावळ गोंय पर्यटन खातें आयोजीत करता. पत्रकार परिशदेत म्हायती दितना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी 18 आनी 19 फेब्रुवारीक दिवचले वेगवेगळ्या सांस्कृतीक कार्यावळी तशेंच मिरवणुकेचें आयोजन जातलें अशी माहिती दिली. 19 फेब्रुवारीक जावपी कार्यावळीक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आसतले. 19 फेब्रुवारीक परवरे मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचें अनावरण जातलें. ह्या कार्यावळीक व्हडा संख्येन लोकांनी हजर रावचे असो उलो पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी मारलो. छत्रपती शिवाजी महाराजांची सगळी काणी सप्तकोटेश्वर नार्वेच्यान सुरू जी आसा ताज्या खातीर सगळ्यांचें मत जालें की बिचोले मतदारसंघात तालुक्यात आमी तो स्टेट लेवल प्रोग्राम पर्यटन खातीर तर्फे करचो म्हणून. ताज्या खातीर तो पूर्ण स्टेट लेवल प्रोग्राम बिचोले जातलो आनी बाकीचे 5-6 कॉन्स्टिट्युएन्सीज जे हांवें सांगल्या ते मडगांव आसूं, पणजे, फोंड्या, वास्को, म्हापशां, परवरी, सांखळे हांकां फक्त आमी ते देणगी दितले एज टुवर्ड्स द म्युनिसिपॅलिटी, जातूंतल्यान ते आपापले कार्यक्रम आपापल्या कमिटीक घेवन कशें ते करतले. सो आमी थंय येवन वेगळे कार्यक्रम आनी करचे ना, आमी तांकां सपोर्ट करतले आनी हांगा बिचोले आमी कार्यक्रम करतले. शिवोले पंचायतीच्या नवीन बांदिल्ल्या पंचायत घराच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी वांटो घेतलो. ह्या वेळार कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो, शिवोलेचे आमदार डिलाला लोबो आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ही नवी पंचायत घराची इमारत शिवोलेच्या उदरगतीचो बुनयादी फातर बसयतली असो हावेस मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उक्तायलो. गावातलो शेवटचो मनीस तो मागासल्या जातीचो आसतलो, अपंग आसतलो, विधवा आसतलो, जाणटेली आवय आसतली, तो गावातलो आसतलो म्हणून ग्रामोदय आनी तो सर्वसमावेशक आसतलो म्हणून सर्वोदय. गावात आमचो सरपंच, पंच हे सगळे स्वयंपूर्ण मित्रांच्या बरोबर रावन सगळ्यो फेसिलिटीज तुमच्या पर्यंत पावोवपाचें काम करता. प्रत्येकाच्या घरात लायट आसतली, उदक आसतलें, टॉयलेट आसतलें, प्रत्येकाच्या घरात दिव्यांग स्कीम आसतली, प्रत्येकाच्या फायनान्शियल सेक्युरिटी, सोशल सेक्युरिटी, किसान क्रेडिट कार्ड हे सगळ्यो गजाली आमी तुमकां दिवपा खातीर हांव तुका कोण नुस्तेकार आसत जाल्यार ताका किसान क्रेडिट मेळटा, दूदकार आसत जाल्यारूय ताका दूदकार किसान क्रेडिट कार्ड मेळटा, शेतकाराकूय मेळटा, दिव्यांग आसत जाल्यार ताका सगळे इक्विपमेंट फ्री मेळचे. कोणाक पांय जाय जाल्यार पांय, कोणाक कानाचें मशीन जाय जाल्यार मशीन, कोणाक इवन दो ऑपरेशन करचें पडलें जाल्यार सुद्दां ताका 6 लाख रुपया पर्यंत फ्री मेळचे. हाज्या खातीर आमचें सरकार काम करता. रोटरी क्लब इंटरनॅशनल आणि रोटरी क्लब ऑफ म्हापसा हांणी घडोवन हाडिल्ल्या एज्युकेशन एक्सपोचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालें. ह्या वेळार उलयतना रोजगाराच्यो वेगवेगळ्यो संदी विशीं म्हायती ह्या एज्युकेशन एक्सपो वरवीं लोकांक मेळटली, हाचो लाव चडांत चड शिक्षक, भुरगे आनी तरणाट्यांनी घेवचो असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार मारलो. आता हांवें जो टी शर्ट रिलीज केला डिजिटल नशामुक्त भारत. आज आमी म्हणटा की एडिक्शन ही सगळ्यांना खूप मोठ्या प्रमाणात ताची सवय लागता. एडिक्शन डिफरंट टायप्स ऑफ एडिक्शन जातात. इट इज अ ड्रग एडिक्शन, टोबॅको एडिक्शन, वेगवेगळ्या ड्रग्साचेर, इवन तो मोबायल एडिक्शन्स हाजेय भुरग्यांक वेगवेगळे एडिक्शन जावपाक लागलेले आसा. त्याचे आमी नशामुक्त भारत, नवो भारत जर निर्माण करचे आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी ह्या नवनिर्माण भारत, विकसीत भारत 2047, विकसीत भारत, विकसीत गोवा 2047 हे स्वप्न आमी सगळे जाण पळयता. आनी ताच्याच खातीर म्हणजे मोदीजीन क्लीन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टँडअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, फिट इंडिया ह्यो वेगवेगळ्यो कॅम्पेन वेगवेगळ्याच्या फावटी आमी सातत्यान सगळ्या पर्यंत व्हरपाचो प्रयत्न करता. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसोच विसव. फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चॅनल. ह्या लहानशा विसवा उपरांत प्रत्येक फावट तुमकां सगळ्याक मायमोगाचो येवकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. पळोवया मुखावेल्यो खबरो. येत्या त्या राज्यसभा वेंचणुके खातीर भारतीय जनता पक्षान आपली उमेदवारांची दुसरी वळेरी जाहीर केल्या. हातूंत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांकां ओडिशा हांगाच्या राज्यसभा
राज्यसभा उमेदवारी जाहीर केल्या. मध्य प्रदेशांतल्यान डॉक्टर एल मुरुगन, लखनौतल्यान सुधांशु त्रिवेदी हांकां उमेदवारी जाहीर जाल्या. सुधांशु त्रिवेदी हांणी लखनौतल्यान वेंचणुकेचो नामांकन अर्ज आयज भरलो. तशेंच काँग्रेसीन आपली उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या. राजस्थानांतल्यान सोनिया गांधी हांणी राज्यसभे खातीर आपलो नामांकन अर्ज दाखल केला. आंदोलन करपी शेतकारांकडेन चर्चा करपाक सरकार तयार आसा अशें केंद्रीय शेतकी मंत्री अर्जुन मुंडा हांणी परत एक फावट सांगलें. आयज नवी दिल्लींत खबराकारांकडेन उलयतना शेतकार संघटनांनी चर्चा करून प्रस्न सुटावो करपाक फुडें येवचें, तशेंच सामान्य लोकांक कसल्याच तरेचो त्रास जावचे न्हय म्हूण सहकार्य करचें असो उलोय तांणी मारलो. मैं निवेदन करूंगा सारे किसान संगठनों से, जो भी इस समय इस तरह की बातों को लेकर जिससे कि समस्या का समाधान के रास्ते मजबूत हो सकता है, उसके अनुसार पहल करें, बातचीत के माध्यम से समाधान ढूंढे और उसमें सरकार पूरी तरीके से तत्पर है, प्रतिबद्ध है और इस बात का ध्यान रखे कि आम आदमी को कठिनाई ना हो. शेतकारांच्या चालू आशिल्ल्या आंदोलनाक लागून सामान्य जीण प्रभावित जाल्या. दिल्लीतल्या सिंघू शिमेचेर तशेंच पंजाब शीम वाठारांतल्या येरादारीक चड त्रास सोंसचो पडला. ह्या वाठारांतल्यान येवपी लोकांनी आपल्यो कांय प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. जिस रास्ते पे चलने में 5-7 मिनट का टाइम लगता है, उस रास्ते में आधा घंटा पौना घंटा साधारण है. तो समस्या तो जनता को ही है. रात को गुड़गांव से आ रहा था, वहाँ तो बहुत ही मुश्किल था. तो ये समस्या सारी जनता को ही है. दिक्कत हो रही है सर. काम धाम बिल्कुल रोड ब्लॉक कर दिए गए हैं, जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता है. उस रास्ते से निकलते हैं, हर जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक है. ज़्यादा टाइम कस्टमरों को टाइम लगता है, सवारी उतर करके चली जाती है. हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. तो पूरे रास्ते जाम कर रखे हैं और कई रास्ते आप देख ही रहे हो कैसे जाम लग रहा है. निकलने के लिए परेशानी हो रही है. जो आदमी आधे घंटे में अपनी ड्यूटी पहुंचता था, वो बेचारा 2 घंटे में पहुंच रहा है. जाम के लिए बहुत परेशान है हम, क्या पूरी पब्लिक परेशान है. बहुत ज़्यादा ऑफिस जाने में भी दिक्कत होगी सर, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी हमें. बहुत प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है. अस्तंत बंगालात हालींच जाल्ल्या संदेशखाली घडणुकेक लागून भाजपान अस्तंत बंगालाच्या तृणमूल काँग्रेस सरकाराचेर टिका केल्या. नवी दिल्लीत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेत उलयतना भाजपाचे म्हणयारे गौरव भाटिया हांणी अस्तंत बंगालच्यो मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांणी मौन पाळ्ळां हें खेदजनक आसा. तशेंच ह्या प्रकरणात तृणमूल काँग्रेसीचोच फुडारी घुस्पल्लो आशिल्ल्यान हें प्रकरण हुस्को करपासारकें आसा अशें तांणी सांगलें. जो हमारी बहनें पश्चिम बंगाल में हैं, उनके साथ जो दुराचार किया गया है, जो जनजातीय समुदाय से आती हैं और टीएमसी के गुंडे दिन दहाड़े पिस्तौल लगाकर शोषण कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं हमारी बहनों का, और सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मूक दर्शक बनी हुई हैं. उनके लबों पर टीएमसी के गुंडों की टेप लगी हुई है. बहुत ही चिंताजनक है. संदेशखाली घडणुकेचो निषेध करपा खातीर गेल्ल्या भाजपा गटाची थळाव्या पुलिसां बरोबर जाल्ल्या झटापटीत अस्तंत बंगालचे भाजपाचे अध्यक्ष सुकांत मुजुमदार जखमी जाले. ह्या वेळार पुलिसांनी केल्ल्या लाठीचार्जांत कांय भाजपा कार्यकर्ते लेगीत जखमी जाल्यात. जखमी जाल्ल्या कार्यकर्त्यांक लागच्या हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 20.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. सर्वसमावेशक आणि पारदर्शक सरकाराची संवसाराक गरज, प्रधानमंत्र्यांचे दुबईच्या संवसारीक सरकार संमेलनात संबोधन.
संयुक्त अरब अमिरातीचे उपराष्ट्रपती आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची द्विपक्षीय बसका व्यापार गुंतवणूक शिक्षण आणि उद्योग विषयाचेर जाली भासाभास जलवायू परिवर्तनाची समस्या ना करपा खातीर प्रतिबद्ध जावया प्रधानमंत्र्यांचे आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा समितीच्या संमेलनात आवाहन भारतीय जनता पक्ष येवपी लोकसभा वेंचणुकेत स्वबळाचेर 370 परस चड सुवातो जिखपाचो मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायलो हावेस भारतीय जनता पक्षान राज्यसभे खातीरची दुसरी उमेदवारी वळेरी जारी केली जाहीर माफ करात भारतीय जनता पक्षान राज्यसभे खातीरची दुसरे उमेदवार जाहीर केले सोनिया गांधी राजस्थानांतल्यान आसतल्यो काँग्रेसच्यो उमेदवार आणि निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात ते खातीर आमच्या फेसबुक पेज डीडी न्यूज पणजी एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर तुम्ही भेट दियात तशेंच डीडी गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995 डीडी फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 तशेंच डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात इतल्यान हे खबरपत्र हांगा सोंपता नमस्कार.